Garetwag E7. Devacha dongrazoruya, tacha mundiran somuya. Devacha dongrazoruya, tacha mundiran somuya. Solves forazo porurbo, Sordongra poros vorto, Solves forace mondir, Sobre poros vorte, Devacha dongrazoruya, Tacha mondiran somuya. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एक फोट तुमचे सवे आसून तुमचे सवे असो. आयच्या ह्या मिसांत आमी एरमिंदा डिसुजा हिच्या आत्म्या बसत मागता देवान तिची काकूट करून सासणेक सूख तिका फावो करचें म्हूण मागुया. बाबा भयणीनो, जायते फावटी जेजू दुसऱ्यांक बरो करतालो तेन्ना तांची तो पातकां बक्षितालो आनी पातकांतली मेकळी करून तांकां हें नवें जिवीत तो दितालो. न्हयच फकत कुडी वाटेन बरें करप पूण ओत्मीक वाटेनूय तो तांकां बरी करतालो. आयज आमकांय पिडा जाल्ली आसा, न्हयच फकत कुडीची, कांय फावटी ओत्मीक असली. ही सगळीं भोगसून आमची पातकां आमकां नवीं मनशां कर म्हूण जेजू लागीं मागुया. आनी आमच्यो चुकी ओळखून देवाचें एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपुल्या देवाक आनी तुमकां बाबा कडेन म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदां सांकवार मेळ्ळी सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना मागता. सोरपदिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोमिया काकूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, तुजीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्यात तुवें आमकां आपयलें. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. भोगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदां जियेचीं कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमोस प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. आमाजान बेतालाच्या यादनिकान इस्रायलाच्या राजाक जेरोबोमाक असो एक निरोप धाडलो. इस्रायलाच्या घोराण्या मदें आमोस तुजेर कोलपोला. तो सांगता ते देशाच्या आनीक सोसूंक जायना, कित्याक तो अशें सांगूंक भोंवता, जेरोबोवान तलवारीन मरतलो आनी इस्रायल आपल्या देशांतावन पयस निर्वाशी जावन वेतलो. आमाजियान आमोसाक सांगलें, आरे बापणारा, चल, जुदाच्या प्रांतांत परतून वच. थंय तुजो ग्रास जोड आनी बाकीत कर. बेतालांत आमकां आनीक बाकीत करूं नाका, कित्याक
ते राजाचो पवित्र जागो राष्ट्रीक देव मंदिर. आमोसान आमाज्याक म्हणलें, हांव प्रवादी न्हय, न्हय म्हूण प्रवाद्याचो पूत. हांव एक मेंढरा राखणो आसलो आनी रुमोड झाडांचो सांबाळणार. पूण सोर्वेस्परान म्हाका हिंड राखपांतलो काडलो आनी म्हाका सांगलें, चल, म्हजे इस्रायल पोरजेक बाकीत कर. तर सोर्वेस्पराचें उतर आयक. तूं म्हणटाय, इस्रायला विरुद्ध बाकीत करूं नाका, इजाकाच्या गोरण्याचेर आड संदेश दिवं नाका. आतां सोर्वेस्पोर सांगता तें पळय. तुजे बायलेक शारांत कोलवनपण करचें पडटलें. तुज्यो पूत धुवो तलवारीन मरतल्यो. तुजो गांव मापून वांटतले. तूंच पर्यान मेळ्ळे जमनीर मरतलोय आनी इस्रायल आपल्या देशांतावन पयस निर्वाशी जावन वेतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. जबाब, सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. सर्वेस्पराची समर्थ सर्व बरी, जिविताची गोठाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेणट्यांची जानवाय. जबाब, सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोळ, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब, सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित्र, सदां तोगपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. जबाब, सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. भांगरा परस निर्बेल भांगारावून काळजाक तांची आस. मोवा परस पोळयांतल्या मोवावून ओदीक ते गोडवे. जबाब, सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. देव बाप आसलो जेजू सोबें कुर्सार, आपले वेगींत परतून घेवच्याक संवसार. मनशाक आपले वेगींत हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदीन केलां. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजू दुसरी ओड्यार चडलो आनी पोलतोड मारून आपल्या नोगरांत आयलो. ते वेळार अंथरुणार पडलेल्या एका आरकाराक जेजूची खाटीर घालून हाडलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हळें, भिवू नाका, पुता, तुजीं पातकां बोगसुली. आनी आयकना फुडें थोड्या शास्त्र्यांनी आपणा भितर म्हणलें, हो देव निंदा करता. तांचें चिंतना ओळखून जेजून म्हळें, तुमच्या मनांत अशें वायट कित्याक चिंतात तुमी? तर आंतलें खंयचें ओदीक सोंपें, तुजीं पातकां बोगसलीं म्हणूंक, वो उठ आनी चल अशें म्हणूंक? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां बोगसूची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवंक ताणें आरकाराक म्हळें.
उठ, तुजी काट घे आनी घरा वच. आनी तो उठलो आनी आपल्या घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशाक असली पदवी दिल्या देखून देवाक तांणी वाखाणलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्त. बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमी म्हणटा तेन्ना आमी समाजान जियेतना सांगात्यांचो प्रभाव दुसऱ्या सांगात्याचेर पडटा. तुजे इश्ट कोण आनी तूं कोण तें आमी तुका सांगता हे भाशेन म्हणटा. इश्ट आसता त्या भाशेन इश्टांचो प्रभाव, तांचे इन्फ्लुयन्स आमचेर पडटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता आरकाराक ताचे इश्ट जेजू सरशी घेवन येता आनी तांणी ताका हाडला देखून जेजू तांकां बरो करून पावता. म्हणटच इश्टांक लागून तो जेजू सरशी पावलो. आमचो संबंद आमच्या इश्टां समें आमकां जेजू सरशी ते व्हरता वो आनी खंय पावयता. इश्टांनी जेजू सरशी व्हरूंक आनी जेजू तांकां बरी करता. दुसरे सुवातेर जेजू बरो करता जाल्यार पयलीं तांची तो पातकां बक्षिता. जायतीं दुयेंसां आसा, आमी म्हणटा तांकां सायकोसोमॅटीक, म्हणल्यार मनाक लागून कुडीचेर प्रभाव पडटा. आनी मनान तर एके भाशेन दूख आसा, कुडीचेरूय ही दूख जावंक पावता. कांय फावटी असलीं दुयेंसां जेजूच्या काळारूय आसली. फारिजेवांनी आनी हेरांनी तुवें आसलेल्यांक म्हणटाले ते तुज्या पातकांक लागून तूं कश्टावता. आनी ही पातकां बक्षुची पदवी फकत जेजूक आसली. जेजून तांची पातकां बक्षिली, मनाचें दुयेंस आसलें तें कुशीन काडलें आनी कुडीचीय पिडा तांची जायते फावटी बरी जाली. आयज आमचें मन काडीज आमी देवाक भेटोवया आनी आमकांय असली पिडा ही जाल्यार न्हयच फकत कुडीची पूण मनाची जाल्यार आमकां नितोड कर म्हणून मागुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उडो आमी तुका भेटयता. तुवें तुमी दिल्यार मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उडो जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक जय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिल्यान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक जय. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थया. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशी आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व कड्यान सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका आदीन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोर उमतां जिव्या बावटान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा तीर बोरवशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता देखून आतां देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय उंचसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंद आनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सुसुतलेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कावस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कावस नव्याने सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उद्गार दिवन बावरताचो गूट परगटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयिल्लीं सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या उडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. एर्मेलिंडा डिसुजा हिच्या आत्म्याची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसुलीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये संगाती बागेन धरून दितान सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. जेजू नारकाराक बरो केलो ताका लोक ह्या दिसांनी कश्ट वता तांकांय बरी कर म्हणून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान मागली. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणी पडोवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत संवस्काय आमकां दी. सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या चडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान रेखता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जशी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थना. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदानान आनी जेवणान बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां बरो. हे पोरी सदां तुका मोगान एकवटून सासणांक तोखता तसलो फोड आमी काडूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपुरीदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार. कायनाचो अंक F16. Misaci bet atah sohopli, Krista shahantin gora soholia, sorgi korpa amcher deuli, deva karga ata diuya, deva karga ata diuya, sorgi sheunan buktan bagli, donia deva karga diuya, dinvasnici betu soli, dinvasnici saru